prescriptive guidelines which have been put forth by the Honorable Supreme Court. Will this government be able to fulfill those guidelines? ओके, म्हाका एक गजाल सांगात, जी प्रोपोर्शनिटी जी आसा की तुम्ही चोरी केली इतली शिक्षा आणि हांगा सद्याक अख्खे मायनिंग बंद दवरला आणि कोणाक खबर ना केन्ना स्टार्ट जातलें. इजंट इज अनफेअर? नाही, अनफेअर हांव आनी एकदा सांगता, आधी सांगला हांवें पब्लिकली बी, कारण इट डिपेंड्स अपॉन वॉट इज द मटेरियल which this government gives to the Supreme Court. When the government itself says all this is illegal, then how can the Supreme Court? I mean, if it is the illegal, PSC report has backfired. PSC report has backfired on Manoj Parrikar. I have said this on the floor of assembly. the beginning he of said it. one thing, that all 40 MLAs will come together irrespective of their party lines, and we asked and we आम्ही एक ठरयता की पंतप्रधानाक मेळपाचे आणि रिझाईन. नो पंतप्रधानाक मेळपाचे, आम्ही आमचे फायनान्स मिनिस्टराक मेळपाचे, आम्ही एन्व्हायरमेंटल मिनिस्टराक मेळपाचे, आम्ही सगळे वतात. काँग्रेसीचो एकय आमदार येना. इफ यू हॅव अ विश टू गिव्ह समथिंग, हातून भितर तुम्ही म्हणटा की यू कम टुगेदर, you make a statement that we will unite together and we will go. All of us required, but at times when it is required, you don't check. हांव एका लायनीन, the Supreme Court will not protect illegal mining. What mining is illegal, what is legal, that is a fact finding. It's decided. बरोबर. It is already established by the Environment Committee, Environment Ministry, that no mine is legal. Every mine is illegal. Established. What is legal and what is illegal? When we met the Prime Minister in front of Ms. Jayanti Natarajan, Prime Minister said, Sharad Pawar said, we are not for illegal mining. Then Prime Minister asked him, what is there in mining, legal and illegal? Where mines are there, illegalities will be there, but we have to control them. Measures will have to be there. This was what this government had to do. This government did not. Not only this government, there was no reason to come. The same person who has issued TECs, come find day, एक राती भितर सगळे बंद करून वता. What is the reason? Let us not get into blame game again. Don't go in that reason. Don't go in that reason. Let us not get into blame game again. No, they were hiding the reason. You are discussing the reason. The Congress government supported humanity in Goa. Okay. Whatever measure. Supported not humanity. Yes. Supported the mining lobby. We do And humanity. And this Okay. this government is supporting रमेश बाब, publicly. एक गजाल सांगा. परत आता जर आमची कायद्यान गेल्या जसं सांगता ते म्हटलं तुमच्याकडे NBWL ची परमिशन ना, हे परमिशन ना, ते परमिशन ना, अशी सगळी गजाली जातली आणि सामकी जर अशी गेले जाल्यार ते स्टार्ट करप म्हळ्यार महाकठीण अशी गजाल. अशी परिस्थिती भितर म्हाका एक गजाल सांगात. आय कम टू दॅट. म्हाका एक गजाल सांगात रमेश बाब, की तुमकां एक पर्यावरण मोगी म्हणून कितली मायनिंग सुरू जाल्ली जाय. आम्ही सांगला की आता पळय हांवें त्याच सांगला फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करा पयली. कितली जाय तुमचं आम्ही ते ड्राफ्ट जेन्ना मिनरल पॉलिसी येयलो तेन्ना म्हटलेले 10 मिलियन टन तरी जावचेच. कारण जेन्युइन आसा तेजें कारण अशें की आतां कितें कठीण आहे, बेलारीन कितें जालें, एक्सपोर्टार बंदी येयली, तुम्ही लोकल एका इंडस्ट्री खातीर वापरा. हो मुद्दो हांवेंय काडलेलो की तुम्ही आमची ओर जी आसा ती लोकल इंडस्ट्री खातीर आज सगळी काडून दिली जाय जाल्यार वयतली. फुडें आनी एक 25 वर्सांनी एक सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी आमी इन्वॉल्व करतले आणि ही लो मटेरियल आमी वापरतले आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेट ह्याच्या पेक्षा कितलो पडटलो. 10 मिलियन टन मिनिमम जावपाकूच जाय. अर्थव्यवस्थेक 10 मिलियन टन परवडटा. मायनिंग सुरू करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. या सरकारकडे आज 400 पेक्षा जास्त नव्या मायनिंग खातीर ॲप्लिकेशन्स पेंडिंग आसात. गेले 10 वर्सां पेंडिंग आसात. ऑन द बेसिस कि बाबा I am going to decide a mineral policy, a major mineral policy, which is not in this purview of this government. It is a central government issue. You take those applications and do a legal perspective of that particular application and do some mining, because then the Supreme Court, then all the NGOs can also be involved. पण तिथे एक तुमका थोडीशी ॲडिशनल दिता. ओके म्हाका सांगा 10 मिलियन टन अर्थव्यवस्थेक परवडटा काय? आमगेले चड जावपाक जाय जाल्यारच आमगे कितली पोटां चलतली. पहिले फर्स्ट गोष्ट 10 मिलियन आणि 50 मिलियन हातूंत भितर पोटा खातीर कांय फरक ना. एक्झॅक्टली. कारण 10 मिलियन आता तुगो ट्रकवाल्यांनी एम्प्लॉईज न्ही, ट्रक 10 किलोमीटर वता 200 किलोमीटर गेलो न्ही जाल्यार 5 मिलियना 50 मिलियनाचें काम जाता. आता फॉर एक्झाम्पल कर्नाटका कोर्टान कितें केलां, नो एक्सपोर्ट्स.
तशें गोंयांत नो एक्सपोर्ट्स केले न्ही जाल्यार हांगच्यान माल डॉमेस्टीक इंडस्ट्री वचूं शकता आनी तो ट्रकांनी गेलो जाल्यार फायदो 400 किलोमीटर फायदो वचूं शकता फायदो. जो मायनी वेल्यान जेटी कडेन 10 किलोमीटर वता ओके तुमको तो 10 ट्रक- million, फक्त 20,000 ट्रक पावचे ना. which is hardly 20% of what is 5 बिलियना पुरो. what is Let us existing. understand the economics. आयज एक्सपोर्ट बंद जाल्ल्यान ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री इज इन क्रायसिस, डोमेस्टीक कंज्युमर इंडस्ट्री इज इन क्रायसिस, इंजिनियरींग इंडस्ट्री इज क्रायसिस, टूल्स मशीन सगळ्यो इंडस्ट्री क्रायसिसान आसा. आनी फॉरेन एक्सचेंज देशा कडेन ना. फॉरेन एक्सचेंज मेळपाक जाय जाल्यार ओनली ऑल्टरनेटिव्ह इज टू अलाव द एक्सपोर्ट. And when you allow the That's what Goan export has to be steel. 10 billion Process करा, export करा. because we don't have that technology. We have don't technology. In It is Goa, wrong. we don't have that technology. It is wrong. म्हणजे आता In तुम्ही Goa, we debate don't करा. have that For technology technology. level, And it is Goa's not love. decided. What I is say, it? Okay. For exports, we don't need talk to of have Goa. We infrastructure have to talk for of that India. purpose also. It is not so easy to carry. आणि resources- 10 किलोमीटरांचे वतात ते 200 किलोमीटरांचे That वतात. will- We need to have an infrastructure. Okay. Because of that, let us start to Wait. some extent. You say that I don't say I'm asking you, For a will you longer agree a steel mill in Goa? सांगता, गोंया किती कित्याक आहे? They will again stop. गोंया नाका. They will again stop. That is their job to It do. is not required in See, Goa. the iron ore which we are producing is not is Local Why can't industry. the Goa IFI get the content. revenue? The IFI content of Goan Why iron ore is can't not Export revenue, why are you depriving Goa? Export iron revenue plant. गोंया मेळच ना. मेळना, Just मेळना. steel It goes to the nation. Pig That- iron that plant. goes to the nation. It comes back to Goa. It What doesn't are you come. talking? It doesn't come. Financial- What are you talking? मागे एक सांगा तुमचं. Nothing comes to Goa. There is a comparative what- share what- which say this? comes to Goa. सुहास Nothing ज्या comes to इंडस्ट्री 500% प्रॉफिट स्वतः घेतात, 700 फक्त क्रोड्स असा इन्व्हेस्टमेंट करून 500% प्रॉफिट घेणारे इंडस्ट्री तुझे म्हणता ना, इज इट टू लुक एट द वेलफेअर ऑफ द स्टेट और वेलफेअर ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉय? ओके मागे लास्ट सांगा वेळ सोंपला. म्हाका लास्ट सांगा तुमचे कडच्यान सुरवात करता. 17 ते 24 निर्णायक कितें जातलें काय ना I am very hopeful. जातलें. ज्या तरेन आमी प्रेझेंट केल्ली आसा केस, आय एम व्हेरी होपफुल. सुप्रीम कोर्टान जर मान्य करून दितले आनी देर इज अनादर सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि स्टेट गव्हर्मेंटान अशें धाडले आनी एक ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड सिंपथायज हे आमची इकॉनॉमी Together, एवरीथिंग together. टुगेदर इफ सुप्रीम कोर्ट लुक्स इनटू दिस हे हातूंतल्यान जर कितें जालें जर जाय जाल्यार कारण 17 ते 24 मदीं जातलें. इकॉनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ डेफिसीट हे सगळे वाडलेले आसा. ह्या परिस्थिती भितर सुप्रीम कोर्ट आसतो ह्याच देशाचो आसा. ताणी जर ह्या सगळे घेवन केले जाल्यार निर्णायक कितें तरी निर्णायक जातलें. येतले. राजन निर्णायक कितें तरी जातलें काय ना. म्हाका दिसता निर्णायक जातले कारण कोर्ट सदांच कर्नाटका केस जशी आसा तशी वतलो. तो ह्या हियरिंगाक एक टास्क फोर्स आनी एक मॉनिटरींग कमिटी नेमतलो जो will go into the details of encroachments, will go into the details of all the fair things. enough. आणि ताका एक 3-4 महिने लागतले आणि 3-4 महिन्यांनी तागेलो रिपोर्ट येतलो. तसोच इफ्रेक सांगतलो तो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एनवायरमेंट मॅनेजमेंट प्लान कर आणि ते सगळे येतकीर ते मॅटर मटेरियल कोर्टा फुडें आसतकीर समवेअर अराउंड एप्रील मे कितले स्टार्ट करप कितले नाका हे एप्रील मे ठरतलें. एप्रील मे ठरतले. ओके. आर यू होपफुल दॅट समथिंग कन्क्लुसिव्ह विल हॅपन? म्हज्या बाबतीन म्हजो विचार I have great solidarity to those people who have suffered. But their suffering is not going to be understood in the legal context. Supreme Courtan जर तांकां जर अशें फिलींग जर जालें ना की ह्या राज्य सरकारान आपणाक पॅट्रनायज केलें आनी ही ऑर्डर आपण दितलो जशी अपेक्षा दवरून ते आज लोकांक सगळ्यांक सांगतात किंवा भूलभुलैया निर्माण करतात जाल्यार आपण हार्डन करतलो स्टँड हे जावं शकता. म्हाका ते सुरू जाल्लें नाय पण सुरू जाल्या उपरांत तुमकां कितें दिसता डिसिसीव जातलें काय ना 6 दिसां भितर? म्हाका दिसना की ते डिसिसीव जातले कारण इट वील टेक अनदर 5 years टू अल्टिमेटली एस्टॅब्लिश वॉट द गव्हर्नमेंट हॅज डन एंड नॉट डन. ओके. रमेश बाब डिसिसीव कितें जातलें अशें दिसता? अशें म्हाकाय दिसना डिसिजन जायत अशें इतक्या तडकड. कित्याक आमकां जशें दिसता की जावचें अशें हे इच्छेचेर किंवा भावनेचेर नासता, ते लॉच्या आधाराचेर सगळ्यो गजाली. सुप्रीम कोर्ट बसून थंयसर ह्युमॅनिटेरियन म्हणटा सुप्रीम कोर्ट ह्युमॅनिटेरियन खातीर ह्युमन जर बिईंग जर उरतले जाल्यार एनवायरमेंट आसपाकूच जाय, नाल्यार ह्युमन बिईंग एक्सटिंक्ट जातले. सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गेट इनटू द ह्युमॅनिटेरियन एंड इकॉनॉमिक पार्ट ऑफ इट. ना लिगल कितें आसा तें कारण सुप्रीम कोर्टाकय खबर आसा इंटरप्रिटेशन लॉचें कशें करप. लॉ कित्या खातीर आसा मनशा खातीरच आसात पण मनशा खातीर बाबा एनवायरमेंट आसा हे इंटरडिपेंडन्सी फॅक्टर लक्षांत घेवन करतले. सो तुमकां अपेक्षा आसा? सी अपेक्षा म्हणल्यार हे तर आनीक 5 महिने जावं 6 महिने लांबले जाल्यार गोंय काबार जातलें.
देश काबार जातलो, गोंयकार काबार जातले. आनी आमची मायन्स मिनिस्ट्रीन आणि कॉमर्स मिनिस्ट्रीन इंटरव्हेन्शन ऍप्लिकेशन फायल केला आणि ताणें आर्थीक परिस्थिती देशाची आनी गोंयची थंय मांडलेली आसा. सो आमच्या अपेक्षे प्रमाणे 2 म्हयन्या भितर मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय. वॉट एवर चॅक्स अँड बॅलन्सीस एनवायरमेंटल लॉ कितें आसा ते घालात, पूण मायनिंग स्टार्ट करात, ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करा विदिन दीस 2 months. हे तुम्ही सगळे आयकले. कायद्याच्या हातूंतल्यान म्हाका सांगात कितें जातलें काय आनी जर जावपा जाल्यार कितलो वेळ लागता? वेगळो प्रश्न विचारलो तेन्नाय बी हांवें सांगलें की जजीस जे बसतात ते फॅक्ट फायंडींग करिनात. त्यामुळे आतां जे आमचे राजेंद्र बाबान जे कितें सांगलें की a committee will be appointed that will go into the findings of all these and that will be placed before the Supreme Court. So एप्रिल मे 2 महिन्या भितर काय जावचें ना म्हणना फुडें हो जो रिपोर्ट जो आसा तो सुप्रीम कोर्टा कडेन गेल्या नंतरूच फायनल डिसिजन जातलें. सो एप्रिल मे ते सांगता तशें इतली 6-7 दिसां भितर न्ही ते सांगूनच सरसात न्ही, ताका काही वर्सां लागतली. बरें, हांव इतल्याचेर थांबता कारण हांगा एक गजाल क्लियर आसा की खंय तरी 7 दिसां भितर कितें तरी जातलें आनी एक 2 म्हयन्या भितर स्टार्ट जातलें अशी जी एक हवा तयार जाता ती खंय तरी म्हाका दिसता लोकांनी एक्सायटमेंट कंट्रोला भितर दवरपाक जाय आनी एक्चुअली सदीस कितें जाता हें पळोवचें पडटलें आनी कितें मेकॅनिझम सुप्रीम कोर्ट सांगता आनी कितें प्रोसिजर सांगता ताजेर घडये मुखार वचचें पडटलें. तुमी सगळे जाण आयले, खूब मातशी गरमागरम चर्चा जाली, पण सगळे मुद्दे आयले, सगळे मुद्दे आमी चर्चा केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. नमस्कार.